नातालां उजवाडली तरी आरडीएच्या कर्मचाऱ्यांक पगार पडिल्लो ना. निमणे स्टाफाची नातालां पगार नासतनाच गेली. आरडीएच्या स्टाफाक नोव्हेंबराचोच पगार पडिल्लो ना. नातालां पयलीं कसो तरी पगार घालता अशें आरडीए मंत्री आवेर्तान फुर्तादोन उतर दिल्लें. मात ही गजाल ताचे हाताभायर गेल्या इतली आरडीए फादीशीर जाल्या. आरडीएच्या कर्मचाऱ्यांक नोव्हेंबराचो पगार पडूंक ना. पयशे नाशिल्ल्यान कामगारांचो पगार अडकला. आरडीएत 72 स्टाफ आसा. नातलांक पगार मेळटलो अशी आशा तांकां आशिल्ली, पूण पगार जावंक नाशिल्ल्यान तांचे नातालांचो नेट देंवलो. आरडीएत येवजण्यो चालीक लायल्या उपरांत तांचेर 3 ते 6% मेरेन पयशे प्रशासकीय गजालीक वतात. तातूंतल्यान कर्मचाऱ्यांचो पगार काडपाचो आसता. मात हालीं आरडीएच्यो येवजण्यो चालीक लागनाशिल्ल्यान कामगारांचो पगारय सुटना. म्हूण आरडीएचे पगाराचेर संकट आयलां. पयलीं अशें जालें जाल्यार येवजण्यांचे पयशे पगाराक घालून वेळ मारून व्हरताले. आतां सगळे पयशे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फर आशिल्ल्यान हांगाचे थंय थंयचे हांगा करूंक मेळनात. म्हूण आरडीएच्या पगाराचें घोडें अडलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उत्तर गोंयांत नव्या वर्साचे पार्टीचे आवाजाचें प्रदूशण जावचें न्हय म्हूण सगळीं पावलां उबारतले अशें उतर गोंय सरकारान हायकोर्टाक दिलां. उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांनी आवाजाचें प्रदूशण जावचें न्हय म्हूण पुलिसांचो खासा फ्लायिंग स्क्वॉड नदर दवरतलो अशें उतर गोंयच्या एसपीन हायकोर्टाक प्रतिज्ञापत्रांत दिलां. आवाज प्रदूशण नियंत्रण समितीचेर हणजूण वाठारांतल्या जागृत नागरिकांक नेमचे म्हणूनय हायकोर्टान सरकाराक सांगलां. हायकोर्टान निकतीच हे जनहीत याचिकेचेर सुनावणी जाली. कानोळे, कळंगूट, बागा, वागातोर आनी हणजूण सारकिल्या दर्यादेग वाठारांनी रातच्या पार्ट्यांनी आवाजाचें प्रदूशण जाता म्हूण याचिकेन विशय आयिल्लो. प्रदूशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकार फावो त्यो सगळ्यो गजाली करता अशें सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. नातलां आनी नव्या वर्साच्या पार्ट्यांनी शॅक्सांनी मर्यादीत डेसिबला परस मोट्यान म्युझिक लायतात असो मुद्दो कोर्टा मुखार आशिल्लो. अश्यो गजाली घडच्यो न्ही म्हूण दर्यादेग वाठारांत फ्लायिंग स्क्वॉड नेमतले म्हूण उत्तर गोंयचे एसपीन हायकोर्टाक लेखी उतर दिलां. दर्यादेग वाठारांतली आवाज प्रदूशण नियंत्रण समिती आनीक परिणामकारक करपा खातीर हायकोर्टान हणजूणच्या कांय प्रतिश्ठीत नागरिकांक समितीन घेवंक मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुंबयच्या गोमंतक सेवा संघान गोंयच्या प्रतिश्ठीत आनी मोठो सामाजीक वावर केल्ल्या 5 नागरिकांचो भोवमान केलो. सुवाळो कला अकादमीत जालो. ही संस्था गोंयचें नांव वयर काडटा अशी उतरां सभापती राजेंद्र आल्लेकारान काडली. गोंयकार संवसारभर पावल्यात. सगळे कडेन गोंयकारां खातीर वावुरपी संघटना आसात. गोंयकार संवसारभर पावता तशें गोंयचेंय बरें जातलें अशें फोमेंतो रिसोर्सीसाचे अध्यक्ष अवधूत तिमलोन उक्तायलें. एखादी संस्था फाटली 50, 60, 57 वर्सां काम करता आणि ती काम करता आसतना एक विशिष्ट ध्येय आपल्या दोळ्यासमोर दवरता. समाजा भितर वचून तांची गरज आसा ती भागोवपाचो प्रयत्न करता. अशा संस्थेचेंय व्हडलें म्हत्व आसता. गोंयकार जगात पसरल्यात आनी थंय फॉर्मलायज सेवा संघ ना पूण सेवा संघ आसात. दुबय गेलो 30-32 वर्सां पयलीं तेन्ना दुबय तांचें असोसिएशन आशिल्लें. टोरंटो व्हडल्यान व्हडलें असोसिएशन आसा. लंडना आसा. एक बरें दिसता की असली ऑर्गनायझेशन्स गोमांतक सेवा संघ आनीक ज्यो लोकांची सेवा करपाक उठल्यात तातूंत आमी भाग दिवन तांकां सपोर्ट दिवन गोंयची सेवा आनी गोंयकारांची सेवा जगभर जर उरली तर हें गोंय बरें जातलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.